भुरग्यांनी आवय बापायक वाऱ्यार सोडपाच्यो घडणुको गोंयांत बऱ्योच वाडल्यात. असल्या भुरग्यांचेर कारवाय जावंक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांआड गुन्यांवांची भारतीय दंड संहितेतली कलमां सिनियर सिटीजन कायद्यान घालची आनी गुन्यांव अजामीनपात्र करचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजन घाटे मागता. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर गोंयांत खासा पुलीस स्टेशनूय जाय म्हूण घाटेन विशय काडला. असल्यो केशी घेवन कांय पालक आपले कडेन आधार मागपाक येतात म्हूण घाटे सांगता. हे जे सगळे ऑफेन्स जे आसा हे मार बडे सिनियर सिटीजन ते आयपीसीच्या अंडर जे आसा न्ही ते सगळे ह्या मेंटेनन्सान घालूंक जाय, सिनियर सिटीजन एक्टान घालूंक जाय, जेणे करून हे जे बेलेबल ऑफेन्स आसा तो नॉन बेलेबल ऑफेन्स जावंक जाय आनी खंय तरी हांकां धरपकड जावपूच जाय. कारण अशा भुरग्यांक खरें जॉब आवय बापूय सांबाळिना त्या भुरग्याची खरोखरच काकूट करपाची ना म्हाका दिसता. आनी दुसरें हांव डिमांड करता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगिना जशें तुमी महिला खातीर 2 तुमी हे केल्या साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा पुलीस स्टेशनां केल्या तशेंच पुलीस स्टेशनां सिनियर सिटीजन करा ज्यांची कागाळ जेन्ना येतली तेन्ना तुमी तेजेर सोक्षमोक्ष लावपूच जाय. ह्या कागाळीचो कितें तरी विचार जावंक जाय. गोंय खेळ प्राधिकरणाचे आमसभेन गोंय क्रिकेट संघटनेची मान्यताय काडून घेवपा बाबतींत निर्णय जातलो म्हूण एसीजीचो कार्यकारी संचालक संदीप जॅकीस सांगता. मंगळारा जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके आनी आदोगाद जीटी कीर्तनीन जॅकिसाक मेळून तांची बाजू मांडली. एसीजीची आमसभा हे म्हयन्याचे 12 तारखेर जावपाची आसा. जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके आनी ताचो आदोगाद जीटी कीर्तनी एसीजी कार्यकारी संचालकाक मंगळारा दनपारा मेळ्ळे. Arguments on behalf of the Goa Cricket Association. So it was fixed for that. No date has been given. No date has been given. Yeah, ask it. No date has been given. The matter will be placed before the general body. जीसीएची मान्यताय काडपाक एसीजीक अधिकार ना अशें तांणी कार्यकारी संचालकाक सांगिल्ल्याचे समजता. संदीप जॅकिसान तांचे म्हणणे आयकून घेतला आनी फुडलो निर्णय एसीजीचे आम सभेन जातलो अशें सांगलें. Today, the advocate for the GCA, along with the GCA president, submitted their submissions on the show cause notice issued. They filed their synopsis of the arguments. So now the matter will be examined in detail legally, and it will be placed before the general body for an appropriate decision. When was the general body, sir? General body is on the 12th. 12th of this month. 12th of November. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.